श्रेष्ठ याजका संगता मिळून त्या गालिलेया घरा वयर फोटकिरे अपराध मांडून आणि फोट रुजवाती एकटावन फिर्याद हाडून आयल्या तुम्ही या मनशा विरोध तो एक अपराधी नाही जाल्लो जाल्यार आमी ताका हांगासर तुजे मुखार हाडटे ना. हांवें विचारले सवाल ते न्हय, तुमच्या कायद्या प्रमाणे ताची नीत करा. पूण राया कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना न्ही वे. मुझे खातीर ल्हानशें असरीं करून दाखयशी गी. शिक्षा भोगचे तितलो व्हड अपराधी न्ही तो पिसो. तशेंच म्हाकाय मेळा त्या देखून आणि ह्या पोवटी आमचे ताब्यान एक कठीण अपराधी आणि गुन्हेगार आसा. बारब्बास ताचे नाव. या दोन व्यक्ती भितर हांवें तुमकां कोण तो सुदैवाचो राय न्ही, तो फडकिरो, तो देव निंदागर. आमकां बाराबासाक सोड. हांव पत्त्यान विचारता, हांचे दोगां भितर कोणाक तुमकां सोड दिजे? मार केल्लो वो मनीस उठून नीट रावलो. खंडीत आच्या आंगार सैतान आसा. सदार मनीस कोणी इतले मार खावन उठून नीट रावंक शकनात. ताचे रागात आमचेर पडो आणि आमच्या भुरग्या बाळांचेर बेजो. शेंगा निरपराधी रक्ता वयर एक मोरणाचे